बांगडे, ताल्ले, चणाक, शेवटो, सुंगटा, तिसऱ्यो, कुल्ली, कल्ली, लेपो ही नावं ऐकल्यारूच तोंडाक सामकी रूच येता न्हय। जेवणात नुस्तें आसल्यार 2 घास चडूच वता, कारण नुस्तें हो गोंयकारांच्या जेवणांतलो मुखेल घटक। फाटल्या वर्साचे तुळेन गोंयच्या दर्यांतल्या नुस्त्याचें उत्पादन उणें जाला, पण साया उदकांतल्या नुस्त्याचें उत्पादन मात वाडलां। फाटल्या 5 वर्साचे तुळेन अंदू विक्रमी नुस्त्या उत्पादन जाला। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळीत येवकार। 2019 ते 20 सावन 2023 ते 24 मेरेन साया उदकांतल्या नुस्त्याच्या उत्पादनात दर वर्सा वाढ जायत आसा। 2019 ते 20 वर्सा नुस्त्या उत्पादन 4081 टन आशिल्ले। 2020 ते 21 वर्सा 5325 टन आशिल्ले। 2022 ते 23 वर्सा साया उदकांतले वट्ट नुस्त्या उत्पादन 6308 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा तातूंत 2090 टनांची वाढ जावन ते 8651 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा ल्हान, मध्यम आणि व्हड आकाराच्या सुंगटांचे 937 टन उत्पादन जाल्ले। 2022 ते 24 वर्सा ते वाढून 1384 टन जाले। तशेंच 2022 ते 23 वर्सा साया उदकांतल्या कुल्ल्यांचे उत्पादन 548 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा तातूंत 243 टनांची वाढ जावन ते 791 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा चणाकाचे उत्पादन 230 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा तातूंत 14 टनांची वाढ जावन ते 244 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा शेवट्याचे उत्पादन 609 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा ते 797 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा सांगटाचे उत्पादन 526 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा ते 831 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा तिसऱ्याचे उत्पादन 566 टन आशिल्ले, जाल्यार 2023 ते 24 वर्सा ते 866 टन जाले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुड्डशी, केर, काळ्या खुब्यांचे साया उदकांतले उत्पादन उणें जाले। 2022 ते 23 वर्सा मुड्डशीचे उत्पादन 209 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा ते 153 टन जाले। 2022 ते 23 वर्सा केरचे उत्पादन 67 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा ते 54 टन जाले, जाल्यार 2022 ते 23 वर्सा काळ्या खुब्यांचे उत्पादन 72 टन आशिल्ले। 2023 ते 24 वर्सा ते 25 टन जाले। हो आसलो प्रतिनिधी पिनाक कल्लोळी हांचो विशेष रिपोर्ट। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбуй.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।